धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूक आनी जुवांवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जम्याशीं गेले आनी महायाजकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें तांणी तांकां कळीत केलें. तें आयकल्या उपरांत सगळ्यांनी बराबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हणलें, सर्वेस्परा, स्वर्ग, प्रितूम, सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलें तुवें रचलाय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोंडी तुवें म्हणलाय. राष्ट्रां कित्याक चाळोवतात? कित्याक ह्यो परजा बेश्ट्यो गुणगुणतात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें माखलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे पोरजे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें माखलोल्या सेवकाचेर आड ह्या शारांत गुडमेळ केलो आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जाणवायेन घडचें म्हूण थारायलोलें तें तांणी शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोरयां आनी खुणां करूंक तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें करतना ती जमलोली, ती स्वात हाल्ली, ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब, तुका शरणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रां कित्याक चाळोवतात? कित्याक ह्यो परजा बेश्ट्यो गुणगुणतात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें माखलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. येयात रे, आमचेर घाल्ल्यो सांखली तोडुया, ताचें जू मोडून उडोवया. जबाब, तुका शरणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सर्वेस्पर तांच्यो केण्ण्यो करता. मागीर रागाबरीत जावन तो तांकां उलोयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयलां. जबाब, तुका शरणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलों. लोखंडाचे बेतकाटेन तूं तांची पदवी मोडतलोय. कुंभाराच्या मोडक्यां भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तुका शरणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. उद्गार. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच स्वर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा.
जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, वयर तावन जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जालोलो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत? जेजून परतिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जें मासा रोगतांतावन जल्मता तें मास रोगत आनी जें आत्म्यांतावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.